कुट्टेरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक पश्चाताप जाला। काँग्रेसीचे पयले फळेंतलो सच्चा सैनीक आसूनय तृणमूलांत गेलो म्हण तूं भाजपा विरोधातली मतां स्प्लिट करतलो, देखून परतून काँग्रेसीत वच असो खंय बरे मागप्यांनी सल्लो दिलो। चूक मान्य करून आलेक्सान घर वापसी करपाचो निर्णय जाहीर केला। आयकात रेजिनाल्डाक। When I hurt a lot of people due to my decision, which was, due to, wrong judgment, हो दर मगे मिस्टेक जाल्या, हांव सॉरी म्हणटा मगे सगळ्या लोकांक। ज्या लोकांनी मुझे एक ट्रस्ट दवरलेलो, हांव काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा, ज्या लोकांनी मुझे एक ट्रस्ट दवरलेलो, जो मुझे एक तेणी विश्वास दवरलेलो, खंय तरी तांकां हर्ट केलें। हांवें सगळें सांगूंक मेळना म्हाका, पूण थोड्या जाणां हांवें सांगिल्लें, हांव सॉरी म्हणटा। जे मुगे सगळे स्ट्रॉंग सपोर्टर्स आहाय तांकां कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या, प्लस मुगे क्लोज फ्रेंड्स मुझे बरोबर भोंवताले, तांकां देखून थोड्यांक सांगून हांवें। मुगे फॅमिली मेंबर्स, मुगे इतू फॅन फॉलोईंग, हें डिसिजन पडे हांवें तांकां पडे हर्ट केलां, तांकां हांव सॉरी म्हणटा, काळजांतल्यान सॉरी म्हणटा। आनी तेच भाशेन जे हें डिसिजन घेतरीच मुझ बरोबर रावले, हितू हांदमाल म्हाका, तांकां हांव एप्रिशिएट करता काळजांतल्यान। एंड देरफॉर yesterday we took a decision to resign from the Trinamool Congress. I know I have hurt a lot of people by taking a decision, and I know I am going to have its repercussions, but it is done. आज पासून म्हाका हांवें जेन्ना तो रिजनल जाल्लो पयलो, सदां लोकांक इश्यू घेताले, लोकांक इश्यू घेताले, लोकांक आमी इश्यू मांडटाले असेंब्लींत, असेंब्ली भायर, तोच म्हाका परतून जावपा जाय। I want to be the same person who people had faith, people had, so much trust that I will take up issues. I will fight more for my people of Goa. I decision घेला, आमगे लोकांन बरोबर हे डिसिजन घेला in the interest of आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड गोंयकारांक। आज गोंयकार चोयता एक बरो गव्हर्नमेंट 2022, हो गव्हर्नमेंट म्हाका येयलो जायो। I am ready for anything. Even if you remember, I told when I joined the TNC, I had said we are ready for anything. Again, I am saying, गोंयांत एक 2022 बरो गव्हर्नमेंट जायो, लोकां जाय तो। Nobody matters here. Goa matters. Every constituency, my constituency, the highest matter that people have to, at the end, receive some justice for their, for their dreams and aspirations. जेन्ना हांवें भोंवता तेन्ना आनीक वस्त लोक म्हणपाक लागले की तुमी ह्यो भायल पार्टी कित्याक हाडटाय काय म्हूण, तुम कित्याक आनी हें काम कोत्ताय काय म्हूण, कित्याक वोट स्प्लिट कोत्ताय काय म्हूण। तेन्ना I also felt that हें पाप मुझे नाका, रिजनल तूं आहलो हें करपाक, आनी हें डिसिजन आज पर्यंत हें डिसिजन हांवें घेयलां, तें हांवें लोकां लागून घेयलां, आनी हें डिसिजन मुखार पासून लोक सांगत तें करपाचें। लोकां भायर आनी वचप ना, कित्याक हांव सदां डिसिजन घेतालो, हांवें पयलीं सदां डिसिजन घेयलें, लोकां जाय ती डिसिजन घेयलें, आनी मुगे मागणें लोकांक। हांवें जाणा हांवें कोणाक हर्ट केलां, हांवें जाणा I felt the feeling that I got when I visited the constituency and visited people. My own friends started despising me. My own friends started telling me I'm not going to talk to you even. So all these things made me take this decision, and I will stick to whatever decision my people have told me. My people have told me to see that I join the Congress party. I will listen to my people. My people come first, and there is nothing beyond my people at this point of time. And this is the thickest, this is my जेन्ना लोक मुजे बरोबर हितू उबो रावले, I cannot go against the wishes of the people, and we have taken this decision.
सी ते जाणा म्हाका दिसलोलें की आमी कितें तरी बरें करपा जाय म्हूण आनी तेदो तें डिसिजन घेयलोलें आनी हांवें आतां म्हणटे भाशेन वी टूक दॅट डिसिजन टू यू नो फॉर अ बेटर डॉन फॉर अ बेटर दीस बट भितर तरी कळ्ळें आनी लोक उलयता तें इम्पॉर्टंट आहा आमी लिडर कितें करता तें इम्पॉर्टंट ना आमी पळय लोक कितें करता तें इम्पॉर्टंट आहा म्हूण तेका लागून हें डिसिजन घेयलें